आता पळोवया गोंयच्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। मिरामार सर्कल ते दोनापावल रोडा मेरेन मेसर्स कॅम इंडस्ट्रियल सर्व्हिसान स्वच्छ भारत मोहीम केली। मोहीम लॉन्च करूंक मुख्यमंत्री पर्रीकार आनी पणजेचो आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकारय आशिल्लो। CSR एक्टिविटींच्यान क्लीन केलें म्हणून कॉर्पोरेशनची ड्युटी वचना। इट इज अ प्रायमरी ड्युटी ऑफ द कॉर्पोरेशन टू कीप द सिटी क्लीन आनी ताजे खातीर ते भारोभार पयशे घेता। ते कितें करता हांव नको ते पयशे। म्हयन्या भितर तो चकचकीत सारकी करतलो, एकदम एका दिसान चकचकीत जावचें ना, कारण पोन्ने स्ट्रेन आहा ते पोन्ने प्रॉब्लेम आहा ते सगळे तशेंच थंयच आसतले। सप्टेंबर भितर हांव येवन ताजें इन्स्पेक्शन करता आनी मागीर ताकाय आमचे कडच्यान कितें जर तूं एडिशन करून जाय जाल्यार तें एडिशनूय करून दिता, कारण हो कॉन्सेप्ट काही प्रमुख जी शहरांतले रस्ते आहा ताका वापरूं येता। पणजेच्या ITIच्या भुरग्यांची इंडक्शन सेरेमनी जाली। कसलीय कामां करपाक भुरग्यांनी फाटीं सरचे न्ही म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। स्कील विच इज गिवन इज इम्पॉर्टंट टू यू, जे लायफ लॉंग उपयोग करूंक शकता। आनी त्या स्किमीन एकूच गोष्ट हांगा रिक्वायर्ड आहा, एक गजाल मात्र गरज आसा। म्हाका लज दिसना हांव पब्लीक जाग्यारूय झाडू मारपाक तयार आहा, म्हाकाय करप पडटा। मनशाची क्वॉलिटी काम करण्याचेर ना जाल्यार त्या कामाक तो कितलें मन घालता भितर ताजेर आसा, आनी म्हणून काम करपाक लजू नाका। अखिल गोमंतकीय विश्वकर्मा मनुमय ब्राह्मण समाज संस्थेक 35 वर्सां जाली। तांणी समाजांतल्या हुशार भुरग्यांचो आनी हालींच वेंचून आयिल्ल्या पंचांचो भोवमान केलो। आनी पुष्प घेवन भोवमान करता। सायन्स स्ट्रीम scholarship securing 90% plus created by Bhagwanchari and take prize ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। फोमेंतो पुरस्कृत ऑल इंडिया बुद्धिबळ सर्त बुधवारा पणजे मिनेजीस ब्रागांजा हॉलांत सुरू जाली। देशभरांतले 184 प्लेयरांनी ह्या सर्तींत वांटो घेतला। टॉप सीड कर्नाटकाचो तेज कुमार आनी सेकंड सीड गोंयचो लिओन मेंडोसान सर्तींत नेटान सुरवात केल्या। इंटरनॅशनल मास्टर तेज कुमार MS आपलो पयलो राउंड जिखलो। कर्नाटकाच्या ह्या प्लेयरान लोकल प्लेयर संजीव परबाक हरयलो। दुसरो सीड गोंयचो कॅन्डिडेट मास्टर लूक लिओन मेंडोन्सान बरी सुरवात करीत चारुता शेटयेक मारलो। तिसरो सीड महाराष्ट्राचो फिडे मास्टर सौरव खेर्डेकरान आनंदराव कुलकर्णीक हरयलो। फोमेंतो ऑल इंडिया ओपन फेडरेटिंग चेस टुर्नामेंट ऑर्गनायज बाय रुद्रेश्वर पणजी हो आयच्यान 6 सप्टेंबराच्यान ते 10 सप्टेंबर पर्यंत हांगा इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजा हॉलांत चलतलो। ह्या टुर्नामेंटान सगळ्या ऑल ओव्हर इंडियाच्यान 184 प्लेयर येयल्ले आसा। तेतूंतले जवळ जवळ 24 स्टेटींनी गोंया भायल्या 24 स्टेटींतले प्लेयर ह्या टुर्नामेंटाक येयल्ले आसा। हो टुर्नामेंट चीफ आर्बिटर अरविंद मामल हेच्या एज आर्बिटरशिपच्या अंडर चालू आसा। ह्या टुर्नामेंटान 2 IM, एक तेजस कुमार आनी एक R बालसुब्रमण्यम खेळटा। तशेंच आमचे गोंयचे नामनेचे प्लेयर लिओन मेंडोसा तशेंच अमेय अवधी हेच्या सारखे बरेच रेटेड प्लेयर ह्या टुर्नामेंटान खेळटात। तशेंच अनरेटेड प्लेयरूय खेळटात। गेली 6 वर्सां हो टुर्नामेंट रुद्रेश्वर पणजी ऑर्गनायज करता। ह्या टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाचो एकूच हेतू आसा की आमच्या जे गोंयच्या प्लेयरांक जे रेटींग मेळपा खातीर जे भायर वयताले पयलीं आनी आमी खूब पयशे खर्च करताले भायर वचून, ते तांकां बाबडा वेवस्थीत हांगासर थोडे फार प्रमाणात खर्च करून हो टुर्नामेंट तेंच्यांनी करचो, तेंच्यांनी अटेंड करचो, तेंच्यांनी खेळचो म्हणून आमी हो गेली 6 वर्सां जाली रुद्रेश्वर पणजी हो टुर्नामेंट खेळयता। ह्या टुर्नामेंटाक सगळ्या गोंयच्या आमचे तालुका असोसिएशन, गोवा चेस असोसिएशन, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, तिसवाडी तालुका चेस असोसिएशन यांच्या सौजन्यान हो टुर्नामेंट आमी इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजा हॉलांत रुद्रेश्वर ऑर्गनायज करता अंडर द स्पॉन्सरशीप ऑफ फोमेंतो ग्रुप ऑफ कंपनीज। प्रुडंटा खातीर चेतन गावस।
इतल्यान बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.